1000 मिटर्स बदलले. आता इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल मिटर्स ते चालू करता आणि ताजे बरोबर आमी जे रेजिडेन्शियल बंगले मागीर बाकीचे आसा ते चालू करता आणि लास्ट आमी फ्लॅटांनी वता. कितले कॉस्ट कितलो पडटा सर? कॉस्ट नाका ह्या एका शब्दाक अर्थ ना. कित्याक ते जाणी सांगपा जाय. नाका हो शब्द कितले केले म्हणजे तुम्ही चेंज कितले केले आता? 70,000 मिटर ऑलरेडी आमी बसयले. पण ताका ते अजून स्मार्ट हे करू ना तुम्ही? सगळे चालू केले. ते केले स्मार्ट पेमेंट सगळे चालू केले म्हणून सांगले. पेमेंट सर इंडस्ट्री बिलां कमी जातली चड जातली. जो वापर त्या इंडस्ट्रीचो आसा तितलेच बिल इंडस्ट्रीज ना कंज्युमराचे लोकांचे. कंज्युमराचे अजून लोकां आमी चालूच करूना. लोकां आमी चालूच करूना. लोकांक भंय पडला की सर, चड बिल cost- आसली म्हणून घालचो की पळय, लोकांनी पयलीं म्हणजे भिवचें न्हय. दिवपाची गरज ना. गरज ना. कारण हो संबंध भारतभर आसा. फक्त गोंया पुरते मर्यादीत ना. संबंध भारतांत हें काम चालू आसा आणि आमकां 1.5 वर्सांत ते कंप्लीट करता. कॉस्ट बेअर कोण करून द्यायचे? 60-40 ते RDSS स्किमी 60-40 तो cost. 60% आता कोण स्टेट गव्हर्नमेंट करतली वा लोकांच्या बसांतल्यान? गव्हर्नमेंट आमकां चड पयशे पडना. आमी गोवा गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर कित्याक फाटीं करता. तुमी अशेंच ते स्ट्रीट लायटीचे पळय अशें म्हटल्यार मागीर तो लोकांच्याच बळसान गेले म्हणजे स्ट्रीट लायटीचे पयशे. स्ट्रीट लायटीचे पयशे लोकांचे बसतातच घेता. पयलीं पंचायत घेताली आतां आमी घेता. चलो कंझ्युमर कितलो पडटलो सर कितें पैसे म्हणटा स्मार्ट मिटराचे? म्हाका कळूना. म्हाका सदांच लोड शेडिंग जातालें. आतां बंद जालें. नॉर्थ गोवा तुमी शटडावन करपाचें आशिल्लें डेट फिक्स करपाचें हांव तसले गोश्टी त्या लेवलाक वतना शटडावन इज कंपल्सरी. शटडावन हें मेंटेनन्स करपा खातीर करता आणि ते लोकांनी पाळपा जाय. आमी जशें पाळटा तशें लोकांनी पाळटा. नॉर्थ गोवा करपाचें आशिल्लें तुमी तारीख फिक्स करपाची नॉर्थ गोवा केन्ना करपाचें? म्हजे म्हायती प्रमाणे ती तारीख ऑलरेडी फिक्स केल्या. म्हाका लक्षात ना पूण आय हॅव सायन द फायल. सर तुमच्या पीसी सांगा. तो बरें काम करता म्हणून चॅरमॅन केलो. हेंच इम्पॉर्टंट न्ही. तो बरें काम करता आमचो चीफ इंजिनियर म्हणून ताका चॅरमॅन केलो गव्हर्नमेंटाक. अंडरग्राउंड केबलिंग कितले कंप्लीट जालेले आसा? जवळ जवळ 40% अंडरग्राउंड केबलिंग आमचें सादारण 2020 पर्यंत कंप्लीट केलें. ऑल ओव्हर गोवा. आणि रिमेनिंग 11 केवी. ओके. आणि रिमेनिंग म्हणजे रिमेनिंग म्हणजे ते टप्प्याटप्प्यान मुखार करतात आफ्टर 2026.